वीज कशी पडली खबर ना, कित्याक घरान कोण नाशिल्लो. काल सांजचो पावस पडटालो तेन्ना हांव सांजचो देवाक दिवो पेटोवपाक येवपाक लागून पावस पडटा म्हूण येवं ना आमचो दिवो पेटोवपाक. सकाळीं येवया म्हणलें. आज सकाळीं तर आयलो तर पळयत जाल्यार लायट ना, सगळें उजवाड जाला आनी सगळो धुंवर जाला. धुंवर जाल्यार म्हाका लक्षांत आयलें कितें जालां म्हणलें. तर पळयत जाल्यार हांगा हें सगळें पडलां आनी हांगा उजो पेट्टा. बेगीन बेगीन मागीर फ्रेंडाक एका माधव म्हणटा ताका फोन केलो हांवें फ्रेंडाक. ताणें मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन मारलो वळखीन. फायर ब्रिगेड आयली, ही आयली, हांकां फोन मारून सांगलें आज सकाळीं हांव आयलो तेन्ना. कळ्ळें न्ही, 9 हांगासर हांव आयलो तेन्ना. फायर ब्रिगेड बी आयलो, तांणी मागीर उजो पालयलो येवन हांगा पेट्टा तेन्ना. सगळ्यो लायटी गेल्यो, वण्टी बी अशें क्रॅक गेल्या. सुदैवान कितें जालें, म्हजी आई आनी बाबा आनी भयण घरा नाशिल्ली. ती ओल्ड गर्लफ्रेंड भयणीगेर गेल्ली रावपाक म्हणून ती जाली. नाल्यार ती आतांच गेली कालूच 2 दीस पयलीं गेली. 2 दीस पयलीं यो वच करताली. काल हांव येवपाचो आशिल्लो तांचो देवाचो दिवो पेटोवपाक, पावूना. हांगाच रावता तुमी? हांगाच रावता. देवान कोणाक काय जावना तें बरें. पण आतां हें भयंकर मोठें लुकसाण जालें. खूब आमचे जाणट्यांचें घर हें पयलींचें. मागीर बापायच्यान मागीर आमी रावताले, हांव रावतालो. आतां वीज पडला. आतां पळया आतां इतलो व्हडलो खर्च करपाक जाय न्ही आतां. भयंकर पोन्नें घर म्हणजे घराक कितलें काम करता तितलें हें न्ही, कमी पडटा न्ही सगळें. आतां मेन तुमचें लुकसाण कितें कितें जालें सद्या हांगा? मेन आमचो फ्रीज गेलो, मिक्सर गेलो, आयदनां गेलीं सगळीं, सगळें पेंट गेलो. आतां वण्टीक सगळ्याक तडा गेलो, आतां क्रॅक गेलो सगळ्याक. आतां सगळें सामान सगळें गेलें. डेली युजाचें सगळें सामान गेलें, कड्डान गेलें, सगळें पळया न्ही तुमी हाल सगळें आतां. आतां परतें सगळं म्हणजे खूब हाल न्ही आमचे आतां. आनी तातूंत आतां पावस आसा न्ही, मदींच आतां पावस आसा न्ही. पळय कशें आतां कितें करूं. नळ बी सगळे गेले तुमचे? सगळे नळ सगळे पडले, मदेरार सगळें करूंक पडटलें पडटा न्ही. आनी लायटींग बी लायटी वायटी सगळ्यो जळून गेलो, फॅन सगळो गेलो. सो आतां फायर ब्रिगेड येवन गेली. सो अंदाज तेंच्यांनी कितलो लॉस जाला अशें अंदाज? ना अंदाज अशें ना. तांणी आमी तांकां तें म्हणलें कितें आसा तें अशें आमकां बरोवन सांग म्हणलें. आमी ताका कितें कितें अशें अंदाज तें बरोवन दिला. तो अंदाज तसो घेवंक शकना न्ही इतलो इतलेंच कोण इतलें हें करता हाजे इतलेंच इतलो जाता. तुमकां कितें दिसता कितलो लागतलो अशें पळयत जाल्यार? ना तशें पळयत जाल्यार सांगू तुका कशें कितलो सांगतलो सांगूंक शकना. लुकसाण मोठी जाली म्हणटा. लुकसाण मोठी जाली ती सांगूंक शकना न्ही. सगळें हें जालें न्ही, सगळें आतां त्रास सगळें आतां करून म्हणटा. वण्टी सुद्दां पळय, वण्टीक आतां सुद्दां क्रॅक गेले न्ही आतां अनसेफ जालें न्ही रावपाक. आतां वेरी अनसेफ न्ही, खूब हें करूंक पडटलें. आतां पावसाक तेका लागून मनीस पयलींचे हय पयलींचे आमचे मातयेचे ते मागीर आमी ताका सिमेंट काडून घेतले सगळे. सिमेंट टायल्स बी काडून घेतले सगळें हें जालें. लायटी वायटी सगळें आतां इलेक्शन आनी हांगचे येवन कट करून दिला. फक्त भायले 1-2 बल्ब चालू आसा आनी फॅन चालू आसा, आनी सगळें बंद आसा. शोभा कामत. आनीक आमी हांव हांगाच रावता. हांव म्हणल्यार म्हजो मिस्टर हें आनीक म्हणजे चलयेची धाकटें तें आमी हांगाच रावता. हालीं ताका सुटी पडली म्हूण हांव थंय चलयेगेर गेलें. आनी ती काल आमच्या मनाक कितें जालें ताका खेळपाक धाडचें आनी मागीर 5 हांगा येवचें म्हणून. पूण मागीर तें पावस पडटा म्हणटा आनीक आसूं गेलें आज येतलें म्हूण सकाळीं. इतल्या सकाळीं उठ्ठनाच तें हांवें मोबायलाचेर कोणाचेर वीज पडली म्हूण पळयली. तांगे वीज पडल्या ती वाचली ती व्हडली. पूण तांचे हांव हें करपा लागलें म्हापशेकार धुळेर कोणाक पडली ती. इतल्यान मागीर चल्याचो फोन आयलो की चलये पयलीं जावया पयलीं आयलो. मागीर चली आयलो म्हूण हांव भिलें अरे हो म्हाका फोन करनासतना तांकां कसो फोन कित्याक करता म्हूण तो. आनी अशें जालें कितें जालें म्हाका कळोवंक कळना. हांव कितें बीपी म्हणजे हाय आसता म्हाका तेन्ना अशें जालें की कितें जालांच म्हूण कळूंक ना. दोळ्याक काळो राहुला कितें जालें कांयच कळना. म्हाका घरा कडेन मागीर तो घरा कडेन येवन पळयत जाल्यार एक्चुली कितें आसता फ्रीज म्हजो आसता न्ही, म्हजो तो सारको म्हणटा तूं चल्यान दिल्लो तो फ्रीज. आनीक म्हजी आईची रांदची कूड म्हणून हें चलता आनी म्हजी लोणचें म्हणल्यार तुका हें करपा आनी लोकांक सप्लाय करपा आतांचें प्रिपेर केल्लें लोणचें सगळें हांव जॅम बी तातूंत भरून दवरिल्लें. तेंच कित्याक मानकुराद आमी न्ही ते प्रिजर्व करून दवरीत भितर, घरे प्रिजर्व करून दवरीत भितर सारकें. म्हणल्यार म्हाका सामकें हें जाता की कितले तरी जॅमां कितले तरी हें तो सामको फ्रीज येद व्हडलो फ्रिजान कितें आशिल्लेंच म्हण हांव नकळो इतलें म्हाका हें जालें. आनी आतां कालच म्हज्या मनां आयलें कितें परतून हांव स्टार्ट करतलें. सगळें आसा न्ही सामान तुका आनी कड्डण बी सगळें हाडून रेडी करून दवरिल्लें हांगा. म्हणल्यार फालच्यान म्हणली सुरवात करतलें. सुरवात थंयची ती स्टॉप जाली. सो तुमी थंय गेली म्हणून तुमी वाचली म्हणटा? आनी एक तातूंत जालें कितें हें तयार करपा जाता न्ही आशिल्लें सगळें वाचलें तें व्हडलें. कित्याक हांव सांजचें 12 पसून किचनाक उरतालें आनी म्हजो तो लॅपटॉपार हांगा मेजार बशिल्लो आसतालो फाट करून. आनी हांव
म्हाजे कडेन गॅसा कडेन हे आसता डेलीचे रुटीन तुमचे. डेलीचे म्हणल्यार फाल्यां कितें करतलें तें प्रिपेर करून हांव फ्रिजांत दवरून मागीर न्हिदतालें म्हणल्यार सुनील- चडशें हांव 11:30 पसून आसतालेंच केन्ना केन्ना 1 पसून जातालें सांगपा येना पूण कळना न्ही तुका हें जावन. सो देवाचे कृपेन तुम्ही वाचले देवाचे कृपेन हय म्हाळशेचे कृपेन आमी बसलीं म्हणटा तशीं थंय गेली चलयेगेर म्हणून. ती चलयगेर गेली आनी काल तरी येवपाचें आशिल्लें आनी म्हजी चली म्हणपा लागली की म्हाड्डोळ म्हाळशेक या म्हाळशे या आनी तीच जेवन येवया तीच जेवन येवया म्हणून हें केलें आनी धाकटी नात आसा ती फकत न्ही म्हजी म्हणल्यार चल्याची चल्याक तें रास काल सबंद दीस आनी पयचे राती घरा या आतां कितें जालें म्हणून कोण घराच या म्हणून करता की सांबाळून दवरिल्लें घर न्ही आनी पोन कितें आसता नवी तुका फ्लॅट आसता तें बरोबर हें केलें म्हणटा तुका हें कितलें म्हाजी घर 150-200 वर्सां घर सांबाळून दवरप म्हणल्यार कितलें हें हांगा हें जालें तें सांबाळून दवरलें म्हज्या मिस्टरान सांबाळून दवरलें आनी आतां चालू पळयतालो. नमस्कार युवकार तुमकां. आमी सध्या आसा रायबंदर पाटोळ्या एरियेंत आनी हांगासर अशोक कामत एका नागरिकाचें हांगासर घर आशिल्लें. हें खूब वर्सां पयलींचें घर 200-300 वर्सां पयलींचें घर. आनी राती हांगासर म्हाका दिसता एक राती हांगासर वीज पडली आनी तांकां मोठ्या प्रमाणांत नुकसाण जाल्लें आसा. एकंदरीत पळयता ताचो फ्रीज आसलो एक लाख का 1.5 लाखाचो तो फ्रीज फूल जळिल्लो आसा. मागीर तेंचे वयले जे नळे आहा ते कडणे सकट सगळे तुटून पडले. मागीर वायरींग सगळी गेलेली आसा. तेंचे कुकर म्हणनाका सगळे जे कुकिंगेचे आयटम आशिल्ले ते सगळे जळ्ळे. सो जवळपास व्हडली एमावंट तेंची म्हणल्यार लाखांनी तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा. भिंतीक तेंच्या क्रॅक गेल्लेले आसा. सो अशा तरेचे खूब वर्सां पयलींचें घर जुनें घर 200-300 वर्सांचें घर तेंच्या बापूय आजो हे रावताल्या घरांत. सो आनी ती एकंदरीत ती पळयल्यार ती आपली जाणटी आहा ती आनी तिचो घोव आशिल्लो तो आपल्या चलये कडेन ओल्डगांव रावपाक गेलो. कालूच गेल्ली ती म्हणून बरें जालें. नाजाल्यार ती म्हणटा की राती 12 पर्यंत आपूण किचनांतूच काम करता आनी तिचो जो जावय आसा तो हांगा लॅपटॉप घेवन बसता. देवाचे कृपेन ती हांगा नाशिल्ली म्हणून तांकां कितें जावंक ना ती अशी म्हणटा. आनी हे राती म्हाका दिसता एक 9-10 सुमार जाला अशी तेंच्यानी अंदाज केल्लो आसा. आनी ती जेन्ना सकाळी दिवो लावपाक पण देवाक आयली तेंचो चलो तेन्ना तांकां कळ्ळें की हांगा वीज पडल्या आनी सगळें वायरींग सगळें लुकसाण जाल्लेलें आसा आनी सगळें हांगा उजो पेटला. तितल्यान तेंच्यानी फायर ब्रिगेड कॉल केलो आनी ही आग आहा ती विजयल्ली आसा. सो अशा तरेन हांगासर 10 लाखाचे वयर तांकां म्हाका दिसता अंदाज म्हाका दिसता 10 लाखाचे वयर तांकां लुकसाण जाल्लेलें आसा अशें ती म्हणटा. सो आतां कळटलें की फायर ब्रिगेड जेन्ना रिपोर्ट करता तेन्ना कळटलें की कितलें लुकसाण जालां आनी हें घर जर परत रिपेर करतलो जाल्यार ताका खूब खर्च जातलो कारण वणटींक सुद्दां क्रॅक घाल्लेलो आसा आनी खूब जुनें घर आसा. सो हें सांबाळपूय तितलेंच गरजेचें असो ते म्हणटा. प्रुडंटा खातीर पाटोळ रायबंदर वयल्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.